नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। विधानसभा वेंचणुकेक एसटी रिझर्वेशन शक्य ना, केंद्राची गोंयाक जाप। विजय म्हणटा फटयले, एल्विस म्हणटा बीजेपीक बारीक लोक वयर सरिल्लो नाका, गोविंदाक संसदेचेर आशा। जमावबंदी कलम 144 काढात, बंधाऱ्याचे काम बंद करात, मागणी घेऊन खांडेपारकार पावले मंत्री रवीचे दारी। रवी म्हणटा सोमारा मंत्री शिरोडकार मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालता। WRDची मान्यताय घेनासतना, तांकां विचारिनासतना TCP खातें झोन बदलून मेखळे, काँग्रेसीचो आरोप। TCP खातें जालां टाउन एंड कंट्री पेंटिंग खातें। बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे चौकशेक क्रायम ब्रांचीची स्पेशल टीम। SP वाल्सनान एक्सिडेंट सुवातेची केल्ली पळोवणी। गोविंद म्हणटा अविश्वास न्ही, लोकांचे मागणेन केस ट्रान्सफर। चर्चिलाची आनीक एक उडी, ममता बॅनर्जीची तृणमूल काँग्रेस सोडली, राजीनामा दिलो, परत NCPच्या वाटेर म्हूण खबरो। खंय चल्लो ताचेर चर्चिल सायलंट। साकवाडी हडफड्यां घर उज्यान लासून काबार, 4 लाखांचे लुकसाण। रेश मागोज किल्ल्या लागसार लक्झरी मोटारीक उजो, 25 लाखांचो गोबोर। 20 ऑगस्टा सावन टोमाटो 40 रुपये किल विकचे म्हणून केंद्राचे निर्देश। NCCF आणि नाफेड आयतारा सावन देशभर विकतले माफक दरान टोमाटा। बार्देशांत कांदोळे डेंग्यूच्यो केशी वाडल्यो, मात अंडर कंट्रोल। मलेरियाच्योय केशी कंट्रोलांत। घराचो वाठार नितळ दवरात, नितळसाण राखात, भलायकी स्टाफाचो उलो। दिवाडकारांची बोनेरां मोठो उत्साह उमेदीन। वर्सुकी उत्सवाक बँडाच्या तालार बोनेरां घेवन थळाव्यांचो उत्सव। गोंयांत एसटीक राजकीय रिझर्वेशन 2027चे विधानसभा वेंचणुकेक शक्य ना म्हणून केंद्रीय विधिमंडळ खात्यान गोंय सरकाराक स्पश्ट केलां। मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा संसदेत दोनूय हावजांत खासदारांनी मनाल घेतल्यार शक्य आसा। मागणी तडीक लाग मेरेन लढो चालूच। विजय म्हणटा जमातीक डबल इंजीन सरकाराची तोपी। काँग्रेस म्हणटा बारीक लोक वयर सरिल्लो BJPक नाका। गोंयच्या सरकारान विधानसभेत अशें आश्वासन दिल्लें की ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां वतले आनी गोंयच्या आदिवासीचो रिझर्वेशनाचो प्रश्न आसा तो ताबडतोब सुटाव करतले अशें गव्हर्मेंटान फ्लोर द हावस एश्युरन्स दिल्लें। त्या एश्युरन्सा प्रमाणे ऑल पार्टी डेलिगेशन सरकारान व्हरचें आनी आमचो जो रिझर्वेशनाचो प्रश्न आसा तो ताबडतोब सुटाव करपाचो प्रयत्न करचो। आनी आमची सरकारा कडेन मागणी की 24 पयलीं 2024 पयलीं पार्लमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं समज आमचें रिझर्वेशन समज नोटिफाय जायना जाल्यार आमी पार्लमेंटरी इलेक्शनाचे बहिष्कार घालतले। विजय म्हणटा BJP सरकारान फटयले। तांकां पयलीं हांगाच्या इंजिनान फटयले, आतां तांकां वयर व्हरून वयल्या इंजिनान फटयले। दुसऱ्या प्रदेशांनी आमी पळयलां की ST रिझर्वेशन जर करूंक जाय जाल्यार कशे भशेन करूं येता तें, पूण सरकार ST गोंयचे मूळ गोंयकार कम्युनिटीक इलेक्टोरल म्हळ्यार पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवंक सोदना हें आज क्लियर कट जाल्लें आहा। आनी म्हाका दिसता आतां ह्या मूळ गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा तांचो फुडार ह्या सरकाराच्या अंडर कितें आसा तो। BJP आरक्षण दिवची ना, तांकां बारीक लोकांक वयर काडपाचें ना म्हूण एल्विस गोम्स उलयलो। ते मागीर करतले 26 करतले हे जावपाक शकना, कित्याक तांचे ते DNAनूच ना। तांचे DNA हे कोणाक सकयल्या लोकांक वयर काडपाचें नाच। हे फक्त काँग्रेस करूंक शकता। आमचे पार्टीचे स्टँड व्हेरी क्लियर
पंचायती राजाचें जर तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां सिद्ध जातलें. आमी ताचे फुडें आनी सांगूंक शकना. काँग्रेस इज कमिटेड. समाजीक न्याय म्हणटा सोशल जस्टीस. ओनली काँग्रेस कॅन डू इट. इट हॅज डन इट इन द पास्ट. गोविंद म्हणटा संसदेन मनार घेतल्यार मार्ग मेळटलो. आरक्षणा खातीर खंय यत्न चालूच उरतले. पार्लमेंटा हावसान भितर रिझोल्युशन घेवन ते रिझोल्युशन युनानिमसली पास जर जालें जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन गिव अ डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमिशन टू इम्प्लिमेंट द रिजर्वेशन पॉलिसी इन द स्टेट ऑफ गोवा. पण ताच्या खातीर पॉलिटिकल वील आसप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हें उघडपणान प्रत्येक वारंवार हांव सांगता. पण डेफिनेटली हार न मानता आसतना आनी हे रिजर्वेशन जे आसा ताचे खातीर सातत्यान फॉलोअप करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टीसीपी खात्यान खात्याची परवानगी घेनासतना विचारनासतना जमनीचे झोन बदलल्यात. काँग्रेसीचो आरोप. झोन बदलतना खंय WRDची परवानगी सक्तीची आसता. टीसीपी खातें टावन एंड कंट्री पेंटींग खातें जालां म्हूण मेल्विन फर्नांडिसान फोग काडलो. टीसीपी खात्यान झोन बदलल्यात ते खंय बेकायदेशीर. तुजी जर प्रॉपर्टी आसा ती जर इरिगेशन कमांड एरियांत पडटा जाल्यार तुवें एनओसी घेवंक जाय. कितें करतलो जाल्यार टीसीपी हो प्लॅनिंग बॉडी. हे प्लॅनिंग बॉडीन बाबा जो कायदो तुका लागता तो कायदो ते प्लॅनिंग बॉडीकूय लागता. ताणी पासून बाबा ती कन्वर्ट करतलो फ्रॉम एनी अदर एग्रीकल्चर तो सेटलमेंट करतलो जाल्यार ताणी WRD कडल्यान परमिशन घेवंक जाय. एनओसी घेवंक जाय. हो कायदो सामान्य मनशाकूय लागता. तो कायदो डिपार्टमेंटाकूय लागता. हे डिपार्टमेंट WRD कडेन आनी खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन कसलीच एनओसी घेयनासतना तांची परमिशन घेयनासतना आपणाक जाय ते भाशेन पेंटींग चालू केला आनी चालूच आसा. तो टीसीपी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सोडून टावन एंड कंट्री पेंटींग डिपार्टमेंट जाला. तांकां टीसीपी बरयल्या 4 तारखेर बाबा तुमची आरपारा नागवा पार्ला ODP डी नोटिफाय कर म्हणून. हे आमी सांगना जाता. डिपार्टमेंटूच सांगता. आता एक डिपार्टमेंट दुसरी डिपार्टमेंटाक सांगता जाल्यार हातून कितलो गोंधळ आसतलो हें बेश्ट जावंक शकता. डिपार्टमेंटाक बायपास करप म्हळ्यार बाबा एक टीसीपी चिंतता बाबा WRD हो डिपार्टमेंटूच ना गोंयांत. अशें जावंक ना. तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराक सांगत बी येता. हो आमचो आरोप. कित्याक ना जाल्यार ताणें हाची दखल घेवन हे खरें म्हणजे आतां हे सगळें रद्द जावपाक जाय आशिल्लें. कायद्याचें उल्लंघन करून तुमी जे ODP तयार करता त्यो रद्द जावपाक जाय आशिल्ल्यो. चर्चिनान आनीक एक पार्टी सोडली. लुइझिना उपरांत गोंयचे तृणमूल काँग्रेसीक आनीक एक धपको. साश्टींतलो खडेगांत राजकारणी चर्चिलान TMC सोडली. वेंचणुके उपरांत 2 फुलांच्यो पाकळ्यो गळत आसात. TMC सोडले उपरांत चर्चिल आतां नेमको खंयच्या राजकीय पार्टी कडेन वता ताचेर नजर. NCPत चल्लो म्हूण चर्चा. खंय चल्लो ताचेर चर्चिल सायलंट. एक पार्टी कितें पार्टी पयलीं तेंगे पार्टी एकूच सीट आहलें. हांव कितें जालें मागीर गव्हर्मेंट जालें जालें. कितें आसता निराबाई लागून तेन्ना न्हू काँग्रेसान जाली कामां जाली न्हू निराबाई. आतां हो इशू जालो आहा न्हू मणिपूर. सो मणिपूर आतां ते चोडा पळय म्हाका ते सगळें बदूक जालो आनी आख्खे हिंदू म्हणात मुसलमान म्हणात खूब जालें. सो ताका लागून मातशें इलेक्शन कितें जाता तें सांगलें न्हू मातशें इशू जाता. कित्याक आतां इलेक्शन म्हणटा कितें आसता इलेक्शनाचे हाली इशूआचेर एक पार्टी जिखप म्हणटा खंयची पार्टी येतली जाल्यार काय म्हणटा पार्टी जाय जाल्यार एकूच जालें म्हणटा. आनी हांव तुका सांगतलो हांव खंय पार्टी जॉयन जाता सांगून रावना जावं जाल्यार सांगता. जमावबंदी कलम 144 फाटीं घेवचें. बंधाऱ्याचें काम बंद करचें म्हूण खांडेपारा मुड्डेवेलो लोक मंत्री आमदार रवी मेरेन पावलो. बंधाऱ्याक लोकांचो विरोध रवीच्या कानार घाला. सोमारा WRD मंत्री सुभाष आनी मुख्यमंत्र्याक मेळून विशय तांच्या कानार घालता म्हूण खंय रवीन उतर दिलां. बंधारो नाकाच म्हूण थळावे तेमार. बंधाऱ्याक जावपी विरोध कसोच खपोवन घेवचे नात म्हूण कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे विरोध आमी खपोवन घेवचे ना कारण त्या खातीरच
कुट्टीचो बंधारो आसूं किंवा इन फ्युचर आमचे आनीक 4 कडेन आमी बंधारे घालपाचे आसा. ते बंधारे लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. मात खांडेपारचे लोक आता तांचो विरोध खपोवपाक थळावो आमदार मंत्री रवी नायका कडेन पावले. हांव पयलो आमदार आशिल्लो तेन्ना इंडस्ट्री त्या वेळार म्हाका कोणें सांगलें गांवच्या लोकांनी बेश्टें सांगलें गांव पंचायतीन घेतना कोणें सांगलें तो केन्ना उदक बी हय तेका उदक अशें उदक केन्ना भरता काय अंयश्यान पयलीं भरलें अंयश्यान तेन्ना आमी हें केलें तेन्ना आमी आमी उजगांव उदक येतालें 5 जर पोली गेले मदीं 3 येतले पयलीं सायडीक 2 ते मदीं जेन्ना फ्लड येतलो पावस चड पडटलो आनी तेन्ना उदक येतलें ते खांब्या जावन उदक हायडीली वाडटली आनी गांवांत वयतलें आनी ते आतां डोवर आमी वयर करतले जेन्ना ते डोवर वयर करतले पळय ताची हायट आनी वाडली आनी डोवराक उदक मारतलें ती वयर जितली आहा पळय तितलें उजेर उदक येता आनी गांवांत आनी पयस उदक वयतलें. 2021 पयलीं तेन्ना बुट्टी येयली न्हू तेन्ना आमची फूल घरां बुडली सगळें आमच्या वावन गेले. आमी भुरग्यांक घेवन 2 राती खाजूनी पिशव्यो माथ्यार घालून खाजूनी न्हिदोन रावली. हो तर बंधारा जायत फुडें कितें जायत तें आमच्यांनी सांगूंक शकना. आमी त्रास काडटलीं ती काडटलीं फाल्यां सकाळीं आमच्या भुरग्या बाळाक पासून त्रास. आमचो 144 काडपाचें सेक्शन काडचो वो गांव आमकां बंधारो वो नाका. बंधारो तो तुमकां जाय जाल्यार तुमी तो सकयल घाला. सकयल घाला. गांव बुडटा आनी स्वता हांवें बी पळयलां की गांव बुडटा तो आनी आमकां दिसता की खरेंच ते गांव बुडटा ते लोकांक खूब त्रास जाता. हे तांकां जावपा नाका. आनी जे 144 कॉलम लायला तो तांकां समज आमची तेंच्या घरान कोणूय एक मनीस येता जावं कितें पुजा आसा ते लोकांनी कशें वचपाचें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशीची चवकशी करूंक क्रायम ब्रांचीन स्पेशल टीम नेमल्या. SP नितीन वाल्सनाच्या फुडारपणान इन्क्वायरी जातली. शेनवारा SP वाल्सनान एक्सिडेंट सुवातेर आनी नंदनवनात वचून पळोवणी आनी चवकशी केली. गोविंद म्हणटा माड्डोळ पुलिसेचेर विश्वास ना अशें न्ही, लोक मागता म्हूण केस क्रायम ब्रांचीक दिल्या. बाणस्तारी एक्सिडंट केस जी मार्दोळ पुलीस स्टेशना कडेन आशिल्ली ती आमकां काल CMनूय सांगलें की ती क्रायम ब्रांचा कडेन दिल्या. आनी आयज जे नितीन वल्सन SP आसा तांच्यांनी क्रायम ब्रांचाची एक न्यू टीम केल्या जी ही बाणस्तारी एक्सिडंट केस आसा ती ते इन्वेस्टिगेट करतले. आनी आयज SP नितीन वल्सन तशीच जी ही टीम आसा ती आयज बाणस्तारी जंय एक्सिडंट जाल्लो त्या स्पॉटाचेर पावल्ले. बाणस्तारी एक्सिडंटाची केस मार्दोळ पुलीस स्टेशना कडल्यान क्रायम ब्रांचा कडेन व्हरची म्हणून लोकांची मागणी आशिल्ली आनी ते म्हणटाले की जे मार्दोळ पुलीस स्टेशन जशे ते PI आसा जे DYSP जे हे केसीक हँडल करताले ते म्हणटा की ते ही केस सारके तरेन हँडल करिनाशिल्ले म्हणून तेंची मागणी आशिल्ली की ती क्रायम ब्रांचा कडेन व्हरची. जेन्ना हे जे पुलीस स्टेशन आहा मार्दोळ पुलीस स्टेशन आसा ते गोविंद गावडे यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता तेन्ना आमी तांकां विचारलें की लोकांचें म्हणणें अशें आसा की तुमच्या जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पुलीस स्टेशन आसा थंयचे जे PI आसा DYSPचेर लोक उलयता की ते इन्वेस्टिगेशन सारके तरेन करिना. तेन्ना तांचें म्हणणें कितें आशिल्लें तें आमी आयकून घेवया. हो क्रायम ब्रांचच्या केस दिवची ही लोकांची मागणी आशिल्ली आनी लोकांच्या मागणेचो आदर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणजे होम डिपार्टमेंटान केल्लो आसा. हेजो अर्थ अशें जायना की मार्दोळ जे पुलीस स्टेशन जें आसा तें इनएफिशियंट अशें जावपाक शकना. कारण क्रायम किंवा ह्यो मॅटर्स जे आसा ते भरपूर आसा आनी ज्यो कांय गोश्टी ज्यो हो वेगळो वेगळो विशय जो आसा पळय न्ही ते पुलीस स्टेशनाचेर कोण लागपाक शकना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील दारी. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. राती उसरा बार्देसांत 2 सुवातांनी उजो. हडफड्या साकवाडी घराक उजो लागलो. इंदुमती दिवकर म्हणटा तिचें घर उज्यान काबार. 4 लाखांचें लुकसाण म्हूण ती सांगता. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसूय म्हूण दुबाव. मजगती रेश मागूश किल्ल्या कडेन लक्झरी मोटार पेटली. फायर ब्रिगेड पावच्या आदीं 25 लाखांची गाडी गेली.
शॉर्ट सर्किट जालें आनी सगळें भस्मसात जालें तेजें. राती उसरा बार्देसान 2 उजो लागपाचे घडणुको घडल्यात. आरपोरा एका घराक उजो, सुमार 4 लाख मायस नुकसाण. आनी ती राती हे सकाळीं 4:45 अशें शॉर्ट सर्किट जालें आनी सगळें भस्मसात जालें तेजें. भितर पयशे थोडे आसले म्हणटात ते, आनी एक लॅपटॉप अशें 2-3 लाखाचे तरी एक तांकां नुकसान जालां. टीव्ही एक आसलो बरेचो. आता तितून लॉस जो जाला आसा तो इंदुमती दिवकर ही त्या घराची ओनर, आणि तितून लॅपटॉप, टीव्ही, सोफा सेट आणि इलेक्ट्रीक आयटम्स जे आसा बारीक बारीक ते सगळे जळेले आसा. तितून त्या घराचो टोटल लॉस तेंच्यांनी जो एस्टिमेट केला तो 4 लाख रुपया, आणि सेव आमी जो एस्टिमेट केला तो जवळ जवळ 8 ते 10 लाख रुपया सेव केला. आणि सराउंडींग एरिया जी आसा ती आमी सगळी सेव केल्या. रेज मंगूस किल्ल्या लागीं एका ब्रँडेड मोटारीन घेतलो पेट, सुमार 25 लाखाचे लॉस. एक MG ग्लॉस्टर कार जी टुरिस्ट व्हेकल, टुरिस्टांनी आपली प्रायव्हेट कार हाडलेली, जिचो तेलंगणा स्टेट रजिस्ट्रेशन आसा तिका उजो लागलेलो. आणि आमी जेन्ना थंय पॉयंटार पावले तेन्ना ती फूल गाडी एक उजो लागलेलो आसलो, आणि आमी तो पालयलो. प्रुडंट मिडिया खातीर म्हापशेच्यान सौरभ शेळकर. आयतारा 20 ऑगस्टा सावन टोमाट 40 रुपये किल विकचे म्हणून केंद्रान NCCF आणि नाफेडाक निर्देश दिल्यात. 2 म्हयने जाले टोमाट वाडून 150 मायस किलार पावलो. आतां नवें पीक येवंक लागिल्ल्यान मातशी थाकाय सध्या 80 म्हऱ्यान आसा. टोमॅटोचे रेट्स आता कमी झाले, तो आताचो रेट कसो? आता रेट 50-60 रुपये झाला किलो. आता लास्ट वाढलेले जेन्ना कितले आसा? लास्ट 120-140. 120-140. आता केन्ना रेट देवला? आता 4-5 दीस झाले रेट. थोडे थोडे करून देवता. 100, 80, 60, 50 असे देवत आसता रेट. आता 50 हय 50 अजून कमी जावपाचे चान्सेस किती आसा? आता पीक चड येयल्यार कमी जातले न्हू, पिकाचेर आसा. आणि पीक कमी जालें खंय तरी पावस पडून परते वाडटा रेट. आता लोक टोमॅटो घेवपाक येता तेन्ना आधी कितें म्हणटाले आनी आता कितें कशें रेट? ना ते घेवपी गिरायक घेत असता, त्यांचे काय हे ना. घेवंकूच जाय म्हणटा ते. 1 किलो ना जाल्यार अर्द किलो, अर्द किलो ना पाव किलो घेवंकूच जाय. लोकांचे अजून काय? लोकांचे कितें सगळें खबर आहा न्हू तेंकां. वर्सान 1 फाटी 2 फाटी कितें कितें जायत आसता. केन्ना कांदे जाता, केन्ना टमाट जाता, केन्ना मिरसांग जाता, जायत आसता. ते भाजीचे केन्ना घेवंक जायना. ते घेवपी लोक आसा पळय थोडे तरी घेवंकूच जाय तेंच्यांनी. कोण एकटेच 100-10 जाण केन्ना उलयले आनी गेले ते बी. फाटल्या कांय दिसांत बार्देसांत डेंग्यूचे केशी वाडटात म्हूण भंय. कांदोळे सगळ्यांत चड केशी. हेल्थाचो स्टाफ सांगता त्या प्रमाण सध्या खंय अंडर कंट्रोल. कांदोळे PHCचो भलायकी अधिकारी म्हणटा केशी कंट्रोल करूंक उपाय चल्ल्यात. मलेरियाच्योय केशी खंय नियंत्रणांत. लोकांनी घराचो आवाठ नितळ दवरचो म्हणून भलायकी अधिकाऱ्यांचो उलो. थोडे कमी जालात आणि आमच्या आसा हांगा ते आता चडशे डेंग्यू केसीस. डेंग्यू आमी खूब फिवर केस खूब येतात ह्या सिजनात. हो सिजन आसता फिवराचो. सो वी डू वन टेस्ट एंड देन फॉर कन्फर्मेशन आमी धाडटात आजिलो हॉस्पिटलान फॉर कन्फर्मेशन ऑफ डेंग्यू केसीस. ते आमकां रिपोर्ट धाडटात. पण मुमेंट वी नो इट्स अ फिवर केस आनी तेंची कितें जर आमकां टेस्ट पॉझिटिव्ह मेळ्ळी वी स्टार्ट द एक्टिविटीज टू कंट्रोल इमिजिएटली. रूल्स वी हॅव टू सी दॅट दे आर स्क्रीन विदीन 24 to 48 hours. तेंची स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट जाता तेंचे. वी कलेक्ट ब्लड टेस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ टायम्स दीस पीपल आर कमिंग फ्रॉम एंडेमिक स्टेट्स. थंय मलेरियाचे हे आसता. दे आर कॅरिंग द पॅराझायट. सो वेन दे कम हियर वी सी दॅट दे आर ऑल स्क्रीन. आमकां मलेरिया आनी डेंग्यू ह्या वाठारांत केसीस मेळटा. त्यो कंट्रोल करपाक आमचे कडेन गव्हर्मेंटान जायत्यो एक्टिविटीज करता. तितून फिजिकल एक्टिविटी जाता. तितून ताका म्हणटा आमी सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह. ह्या सोर्स रिडक्शन ड्रायव्हाक आमी ज्या विलेजीत किंवा ज्या घरांत मलेरिया जाला ते एरियेक सरावंडींग कितें सोर्सीस आसा, उदक साठलेलें आसा, कंटेनर्स कितें आहा ते कंटेनर्स चेक करता. तितून ब्रिडींग कितें मेवय जाल्यार पळयता आनी तेजेर एक्शन घेता. बार्देस तालुक्यात सगळ्यांत चड केसी म्हणटात ते कांदोळी हेल्थ सेक्रेटरी अंडर कोकण
कॉन्ट्रॅक्शनां आनी जे भायले लेबर येता ताका लागून चड केसी मेळटा फॉगिंग हो उपाय न्हू तांकां ते कॅमिकल मारून आनी कितें लोकांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय की जे टायर वा उदक सांठोवन दवरता हें बंद करता म्हणून स्टुडंटा खातीर हांव कांदोळच्यान काम करता. फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपतीच्या मुर्तींचो वापर वाडला. मात कांय मुर्तीकार आजूय पारंपारीक चित्रशाळांनी पारंपारीक पद्दतीन शाडूच्या चिकण मातयेच्यो गणेश मुर्ती करतात आनी गोंयकार त्योच पुजतात. फातोड्ड्याच्या सर्वांग सुंदर चित्रशाळेंत विठ्ठल शेट प्रियोळकार फामिलीची परंपरा चलयता. खासा रिपोर्ट. शास्त्र कितें सांगता माती पासून गणपती हो मातयेचोच जावपाक. चिखलांतल्यान तयार जाला. पार्वतीन हें केल्लें आसा ताका संजीवनी आराध्य दैवत हें केलें. गव्हर्मेंटान ताची बॅन घातला खरें पूण आज कितें जाता खंय प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती गोंयांत येतात अशें आयकूं येता कळ्ळें. पूण ताचो म्हजे कडेन कांयच ना. हांव तर हांगा सामको बांदून उडिल्लो आसता कळ्ळें आनी हांव ताचेर कांयच चर्चा करूंकय शकना. मातयेच्या आंगान सुद्दां तशेंच पूण आसा. काही कितें आसा माती आसा न्ही थोडी माती धप्प करून घातली काय ना उदकांत रोखडी बेरगणा हें घेता बॉन्टींग पेपर आसा उडून घेता आनी इल्ली इल्ली फुगता आनी पडटा. थोडी माती आसा घसाक करून येता अशी मातयेच्या आमच्या गोंयच्या मातयेच्या आंगान सुद्दां तेंच पूण आसा. आतां मोल्डिंग क्ले रोखडी जाता. आनी म्हाका मानधन मेळटा गव्हर्मेंट दिता म्हणून हांव केन्नाच हें करना कळ्ळें. आय एम व्हेरी प्रावड ऑफ गोवा गव्हर्मेंट. कलाकार आतां गव्हर्मेंटान समजून ही म्हारगाय लक्षांत घेवन गव्हर्मेंटान ताचो विचार करचो आनी ताणें अवश्य तांकां दिवचें. अकस्मात चटकन म्हणलें आपलो बापूय पेड्डर जालो रे कितें करया गणपती वच रे मडगांवांनी 7 गणपती घेवन यो 2 चित्रशाळा आसा घे आनी यो अशें म्हणून हांवें ताका सांगलें. चट करून भायलेच्या तोंडाचेर कितें जिबेर कितें बसलें म्हूण हांव नको. अकस्मात भायलेन म्हाका चट कर तूं आमचो गणपती दुसऱ्याले चित्रशाळेन वचून करता रंगयता आनी हाडटा विकतो तोय बी विकतो पयशे मागीर तेन्ना तागेले 7 गणपती तूं कर दियाला कितें जाता तुका करपाक. म्हाका तें फील जालें आनी तो 7 गणपती बरें म्हणटा माती 2 गोळे ताणें म्हाका माती हाडून दिली आनी त्या 7 गणपती हांवें केले. थंय म्हगेली चर्चा लोकांची चर्चा आरे वामनदास मेलो मरे हो गणपती कशें जाले कोणे केले. गॉड इज अ ग्रेट. लोकांच्या आशिर्वादाचे 7 गणपती म्हाका करा पूण 7चे 13 गणपती जाले. 13चे जवळ जवळ 25 गणपती जाले. 250 मुर्तीचेर आज ते आमकां मानधन दितात आनी ते म्हाका मेळटा. ही शाळा आमी आतां आसली इथं हे शाळेक जाले 75 इयर्स ओल्ड. तर आमगेले कस्टमर येता आनी परंपराचे लोक गणपती बूक करून वता. आनी 3 शाळा आमची ब्रँच आसा लोकांक त्रास जाता म्हणून एक आख्खे आनी एक रेल्वे स्टेशनार. तर आमी लोकांक त्रास हांगा गर्दी जाता म्हणटकीर लोक थोडे आमचे त्या शाळेन वता. दिवाडकारांची बोनेरां मोठो उत्साह उमेदीन जाली. वर्सुकी उत्सवाक बँड आनी तरेतरेची बोनेरां घेवन थळाव्यांनी मोठ्या उमेदीन बोनेरांचो उत्सव मनयलो. हे न्यूज बुलेटीन सोंपतना पळोवया दिवाडेची बोनेरां. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप. वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.